मांडवी पॅलेट्स जी प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी आहा तितूर जो ट्रान्सपोर्ट आहा आणि चलोवपी आणि जे कंपनीचे मनीस आहात त्यांच्या मदीं मातसो आयज वाद जालो. हे आता आमी जवळ वर्स जाले हेंचे कडेन रेटी लागून आमी झगडत आसा आणि लेटर कितलीशी केली जाल्यार कंपनी एकमेकाचे बॉल उडयता. म्हळ्यार कशें गोवा स्पंजा वस म्हणटा आमचे कडेन, गोवा स्पंज म्हणटा हेंचे कडेन. गांवचे लोक सामके आतां बेजार जाले कित्याक ते ऑलरेडी तेंची लॉसां चलयता ट्रक. ती जवळ जवळ 3 वर्सांनी 400 रुपयांनी आमकां रेट दिता टन पर टन. एक्चुअली रेट गव्हर्मेंट रेट आमी मागलेलो, गव्हर्मेंट रेट दिवपाक कंपनी रेडी ना. फक्त म्हणटा कितें आमच्या अंडर कांय ना, तुमी गोवा स्पंजासून मेळात. आणि डस्ट पोल्युशन, नॉयज पोल्युशन आमचे गांवचे लोक फेस करता, पूण कंपनी आमचेर कांयच लक्ष दिना. प्लस भुरगीं जे आसा आमी 80% घाल म्हणून विधानसभेचो इशू काडलेलो. 80% आमची भुरग्यां लावचे कंपनी अंडर, जाल्यार तेवूय इशू आमचे सॉल्व केले ना कंपनीन. प्लस जे कोण बेनिफीट घेयना तांकां कितें तरी बेनिफीट मेळपा लागून इयरली कंपेन्सेशन दिवचें कंपनीन. कितें तरी दिवचें. कोण गरीब आसा तांचे ट्रक काडूंक शकना, तांकांय बी कितें बेनिफीट मेळचें, तोवूय कंपनी अजून कांय लक्ष घातलें ना. आणि जो ट्रान्सपोर्ट आहा तो सध्या गांवच्या लोकांनी बंद केल्लो. ताका लागून पोलीस आयिल्ले आणि पोलिसांन मध्यस्थी येवन या ट्रान्सपोर्टकारांचे सांगणे कितें आहा ते आयकून घेतले. काय ना त्यांचे रेटी खातीर त्यांचो प्रॉब्लेम आसलो. ते कंपनी कडेन उलयतले आनी तेंच्यान सॉर्ट आउट करता म्हणून सांगलेलें. पण सध्या ट्रान्सपोर्ट बंद आहा त्यांचो. अशें बंद तेंच्यांनी आपले वर्क चिंत दवरला तुका. पण डिमांड कितें आहा तेंगेलो? तेंचे रेटी खातीर तेंची डिमांड रेट वाडोवन दिवचो म्हणून. सो आतां कितें म्हणलां आतां कंपनी कडेन उलोवप जालें? कंपनी कडेन उलयतले ते सगळे, ते दोनी पार्टी उलयतले आनी ट्रान्सपोर्टर ते उलयतले आनी तेंचे इशू सॉर्ट आउट करतले. जे म्हणणें आसा की जो रेट इतल्या वर्सां तांकां दिता तो परवडना पर टन पर किलोमिटर, तो 50 रुपया वाडोवन दिवचो म्हणून तेंच्यांनी मागणी केल्ली आसा. आणि रेट वाडोवन दिल्यारूच हे गांवचे लोक हा म्हणटा ते आमी ट्रान्सपोर्ट चलोवपा मुखार आसतले म्हणून. बोरयेच्यान प्रोडेंटा खातीर विवेक प्रभू.